आयज आम्ही रंजिता लाड यांच्या घरात जोगी वाड्याचेर एक जामुन ट्री म्हणटा ते झाड पडले आसा। अराउंड 8:30 रातची ही गजाल घडलेली आसा। पाऊस खूप मुसळधार पाऊस पडल्या खातीर ते झाड पडलेले आसा। आम्ही डेप्युटी कलेक्टराकडे मामलेदाराकडे आमचे एमएलए हांव आमचे एमएलए कडे एमएलएक आमचे थँक्यू म्हणपाक सोदता की तेंच्यांनी इमिजिएटली प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन आमचे तलाटीक इन्स्पेक्शनाक हांगा धाडलेले आसा। सो हांगा तलाटी आयिल्लो आसा इन्स्पेक्शनाक। तलाटी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर आमचो एमएलए हांकां सगळ्यांक हांव मना कडल्यान थँक्यू म्हणटा की इमिजिएटली तेंच्यांनी एक्शन घेतले। इवन फायर डिपार्टमेंटा कडेन आमी उलयला। फायर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ऑन द वे। आता हे झाड ऑलरेडी पडलेले आसा। झाला कितें की त्याच्या सायडीक आनी एक झाड आसा वडाचे झाड ते सुद्धा केन्नाय पडू शकता। सो हांव ह्याच प्लॅटफॉर्मांतल्यान हांव आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटा कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवन हे सुद्धा झाडाचेर कितें तरी ते सुद्धा झाड इमिजिएटली कट करचे कित्याक दॅट इज ऑल्सो पोजिंग डेंजर टू द रेजिडंट्स ऑफ दीस एरिया जोगेवाड्याचेर। आनी हेंचेच घराचे जे झाड पडले आसा तिचे नांव आसा रंजिता। कितें डॅमेज जाला? भितरल्यान सगळे किचन सगळे डॅमेज जावन सगळे पत्रे बित्रे सगळे फुटून अशें सकयल येवन सगळे फुटला। सगळे हे जाले। कितें लॉस सामानाचे? सामान बीन पत्रे फुटले। त्यांचे किचन सगळे डॅमेज झाले आसा। सो कितें कॉम्पेन्सेशन थ्रू गव्हर्नमेंट कितें कॉम्पेन्सेशन कितें दिवं शकता ते आमी सगळे तांकां दिवपाचे प्रयत्न करतले फूल। आमच्या ऑलरेडी तलाटी कडेन उलयला आमी ऑलरेडी। सो कितें फॉर्मेलिटीज कितें करपाची आसा ती फाल्यां सकाळी मागीर ती फॉर्मेलिटीज करून कॉम्पेन्सेशनाक आमी गव्हर्नमेंटाच्या अंडर घालतली।